आईच्या रेसिपीन आम्ही करते मटन पालक रेस्टॉरंट स्टायलीन करतले आणि हां हे गोवन न्ही हां हे इंडियन जेवण रेस्टॉरंट स्टायलीन आम्ही मटन पालक करतले. तर सगळ्यांत पयलीं आमी कितें करया आयसाचें उदक तयार करया. थंडगार एकदम बरें आयस घालपाचें आनी उदक बरें थंड तयार करप. हे पळय हे आर्टिफिशियल आयस आहा रियुजेबल आयस. आतां उदक बॉयल करपाक दवरलां हांगासर हांवें आनी हे उदकान हांव ब्लांच करतलो. ब्लांच कशें करपाचें तुमी पळोवन घेयात. पालक बेबी स्पिनीच घेतला हांवें. आतां उदक उकडपाक लागतकीर हितून पालक घालया आमी. सारकें बुडपा जाय उदका भितर आनी सारकें 5 सेकंड आमी दवरतले हितून. मेजून 5 सेकंड 5 मेजप 1 2 3 अशें सुशेग 5 मेजप. 5 सेकंडा वयर शिजोवप ना. सारके 5 सेकंडान काडप आनी सारकें थंड उदकान घालप. सोमते आयसाच्या उदकान घालप. तेन्ना तुमचे पालक एकदम सारके हिरवे उरतले. टोमाटो आमी ब्लांच कशें करपाचें तें पळोवया. आतां टोमाट हे भाशेन कट करून घेवप आनी हेका कातरी लावप फुडें. मागीर सोलपाक एकदम इजी जातलें. हे भाशेन तयार टोमाट. तेच पालक केल्ले तेच उदकान हांव टोमाट ब्लांच करतलो. हेय एकदम उकड बॉयल जावपाक लागले काय ना 5 सेकंड दवरा. 5 सेकंड फक्त 5 सेकंड. हे पळयात हेजी काती सुट्टली अशी हे भाशेन. हे थंड उदकान पासून घालपा जाता तुमचें आनी अशें सायडीन पासून दवरपा जाता. हांव सायडीन दवरता कित्याक आमी परतून शिजयतले न्ही टोमाट. पळया कात काडले दवरले एका दवऱ्या सायडीन. प्रोसिजर सारकें पळोवन घेयात आनी मसालो कितें आहा तें पळोवन घेयात. हातून जे सामग्री हांवें घातला न्ही इन्ग्रिडियंट्स म्हणटा ते तितलेच सामग्री तितून वतले. रेस्टॉरंट स्टायल हांव करपाक लागला हांगासर. मिरी अर्दो टीस्पून म्हटले 15-20. जिरे अर्दो टीस्पून. लवंग 4 ते 5. एक धाकटे तुकडे तिकी. व्हडली वेलची 2 हिरवे वेलची. आता एका तोपान आमी तेल घालया. खंयचें तेल घातलां हांवें मस्टर्ड ऑयल सासवाचें तेल. घालया सगळो गरम मसालो वगैरे काडला ते आनी बरें तळसून घेवया. मस्टर्ड ऑयल विकत घेवचे पयलीं मातशें तेजेर वाचा. कांदो हे भाशेन शिनून घेवया. कांदो हे भाशेन शिनून घेता आनी मातशें पिसोड्या हेका तर भाजपाक मातशें इजी जातलें हे भाशेन. मस्टर्ड ऑयल कितें म्हणटालो हांव चडान चड मस्टर्ड ऑयलचे बाजारांत मेळटा पळय एक्सटर्नल ऑयल म्हणून एक्सटर्नल आसता. ते एक्सटर्नल आसपा जायना. कुकींग मस्टर्ड ऑयल आसपा जाय. हेच मातशें लक्षांत दवरात. कांदो आमी बरें भाजून घेवया. चड कलर नाका आमकां. कांदो एकदम बरो एकदम पयलीं गॅस फास्ट करपा जाय आनी मागीर कमी करपाचें लो गॅसीर. आतां हे जिंजर गार्लीक पेस्ट हांवें स्वता केला. हे जिंजर गार्लीक पेस्ट कशें करपाचें हेजी रेसिपी तुमकां शेफ डाउन किचनाचेर मेळटले. शेफ डाउन क्लिक करा आनी पळयात. 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घातला हातून आनी बरें भाजून घेवया. सुशेगाद भाजप सारकें मेळट जातलें. आतां आमी इल्लें मीठ घालया. मीठ बेगीन घातलें की जातलें कांदे रोखडेच शिजतले आनी कामां आमचे फटाफट जातले. 2 हिरवी मिरसांग हे भाशेन मोडटा आनी घालता. मिरसांगी पिठो 1 टीस्पून घालता. तुमकां जितले तीख जाय ते हिसपान तुमी घालपा येता. आतां मटन हे भाशेन घेतलां हांवें. हे भाशेन मोठे मोठे तुकडे करून घेतला. फूल लेग पीस आतां हे 1 कील मटन आसा. बरें धुवन घेतलां हांवें. कट करून जाल्या उपरांत बरें धुता 3 ते 4 फावटी. हळद अर्दो टीस्पून. मिरसांगी पिठो अर्दो टीस्पून.
चड तीख जाल्यार 1 टेबल स्पून घालात. हे टीस्पून घातला हांवें. हे पळय कितलो मेल्ट जाल्ले आसा पळय कांदो. आतां हे भशेन जाले उपरांत आमी घालया मटण. मटण बरें जाता तेच्या वांगडा मसाल्या वांगडा आमी भाजून घेवया, तळसून घेवया. मटण पयले कळटा तुमकां कितले क्लीन वॉश केला ते. 4 ते 5 फावटी बरें धुवन घेतला हांवें आनी बरें तळसून घेवप हे भशेन. 15 ते 20 मिनटां बरें तळसून घेवप आनी मागीर आमी हे टमाट घालया, फूल टमाट. शिजोवपाची गरज ना. जितले आमी शिजयतले न्ही तेन्ना आपोआप टमाट एकदम मेल्ट जावन वतले. मटणा वांगडा टमाट बी शिजतले आनी आमचें काम एकदम सुशेगाद जातलें. आतां एक 25 मिनटां हेका मिडियम फ्लेमाचेर शिजोवया. मदीं मदीं गुणयत रावप आनी तो पर्यंत आतां आमी पालक तयार करया, स्पिनीच. हेजें मातशें उदक काडया. चड उदक ना, आमकां थोडें उरल्यार पुरो. आनी हे आतां आमी प्युरे तयार करया. हेजे इल्लो उदक घालया आनी प्युरे तयार करया. म्हणजे वाटप तयार करया. एकदम फायन प्युरे जातले. हे पळय तयार. इल्लो उदक घालया. तर हे रेस्टॉरंट स्टायल म्हणून आमी हे भशेन प्युरे करून घेवप. आधी आतां हेच रेसिपी जर हांव घरा कडेन जर करता न्ही जाल्यार हांव कितें करतलो, ब्लांच करपाना. सारके बारीक शिनून घेतलो. तेही पळोवपाकूय बरें आसा आनी खावपाकय बी एकदम रुचीक लागता. इल्लो उदक घालून सारके काडून घेवप, वेस्ट जावपा जायना. चड घालप ना उदक, थोडेशें. पळयात आतां 25 ते अर्दे वर जाल्लें आसा. मटण चॅक करप. बरें मोव जाले उपरांतूच बाकीचे प्रोसिजर करप. तर मोव जावं ना तर आनी एक 15 मिनटां उपरांत चॅक करया. इल्लो योगर्ट घालता. 1 वाटी योगर्ट घातले पुरो. योगर्ट घालून बरें मिक्स करून घेवया. गॅस आतां कमी करया. योगर्ट घालतात गॅस एकदम कमी करपा जाय, खतखतपा जायना. तर योगर्ट घालून आनीक 15 मिनटां जाल्ले आसा. आतां मटण चॅक करून घेवया. मटण मोव जाले उपरांत आमी पालक घालतले. मटण मोव जाल्लें आसा. आतां हांव पालक घालता. मटण बरें शिजलेलें आहा. ऑलमोस्ट 1 वर लागलें मटण शिजोवपाक. कुकरान हांव मटण शिजयना. टेस्ट तितले बरें उरना, ताका लागून हांव कुकर यूज करना मटण शिजोवपाक. कसलेच वस्तूक चडशें हांव कुकर वापरना. तर म्हाजें रांदप हे भाशेन एक्स्ट्रा टायम गेले जाता, एक्स्ट्रा गॅस गेले जाता, पण जेवण म्हणटा तें एकदम अप्रतीम जावपा जाय. आतां पालक घातले उपरांत तुमकां 10 ते 15 मिनटां शिजोवपाक एकदम मिडियम फ्लेमाचेर. आनी हे जालें तुमचें मटण पालक तयार. हे पळयात पळोवपाक बी एकदम मस्त आनी बरो टेस्टी जाल्लें आसा. आनी हे रोटी किंवा पावा वांगडा एकदम बेस्ट. शीता वांगडा तितलें मजा येवपाना. बाकी तुमचे चॉयस. तुमकां कितें कशें आवडटा म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात. हे जालें आमचें मटण पालक तयार. तर हे जाले आमचे आयचे रेसिपी. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन दुसरे रेसिपी वांगडा. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.